प्रिच्या भाव भयणीनो आनी भुरग्यांनो, एक एक्टिविटी करुया. आयच्या नियाळाक एक एक्टिविटी आहा. तुमी तयार? क्या आप सब तयार है? बरें. एक्टिविटी करपाक उडयो मारपाक नाका, एक्शन करपाक नाका, फकत बसोन चिंतपाक जाय. कितें चिंतपाचें तें हांव सांगतां. रेडी? बरें. इल्लोसो वेळ आतां ओगीच रावात, दोळे धांपात तुमचे आनीक उगडास करात. एक फामील कशी तुमचे लास्ट 5 इव्हेंट्स, बराबर. एक कुटुंब कशें, तुजें कुटुंब कशें, लास्ट 5 इव्हेंट्स तुज्या जिवितान तुमच्या कुटुंबाचे कसले जाल्यात आनी तुमी बराबर गेल्यात. आयदर इव्हेंट ना जाल्यार एक घडी ट्रॅवल टुगेदर. लास्ट 5 उगडास करात. येयात पोतून, कम बॅक. दोळे उगडात आतां, की आतां एक्टिविटी सुरू. चड वेळ काडची न्हू, बेगीन बेगीन आन्सर दियात. कितल्या जाणांक तुमकां 5 एक्टिविटीज ऑर फंक्शन्स ऑर ट्रॅवल मेळ्ळे? हात वयर काड. 5. ओके, तें बरें करूं. सकयल दवर. कितल्या जाणांक 4च मेळ्ळे? 5 मेळूंक ना, 4 तरी मेळ्ळे. 3 कितल्या जाणांक मेळ्ळे? एटलिस्ट 3. 2 एकामेकाच खंय ना काय, तुगे मेळ्ळे तें सांग तूं. 2. 1 एटलिस्ट 1 फॅमिली आउटिंग टुगेदर ऑर अ फंक्शन टुगेदर ऑर अ इव्हेंट टुगेदर. 1. देव बरें करूं. लास्ट चान्स. एकूय कोणाक मेळोंक ना अजून. फॅमिली इव्हेंटूय बराबर मेळोंक ना, ट्रॅवलूय मेळोंक ना, फंक्शनूय मेळोंक ना, टुगेदर एज अ फॅमिली एकूय मेळोंक ना अजून. हे आनी सांगपाचें, फादर यू अंडरस्टँड न्हू, आमी उरलेल्या 5 प्रश्नांक तुका जबाब दिवं ना म्हणल्यार आमकां एकूय मेळोंक ना. प्रिच्या भाव भयणीनो, आयज आमच्या घोराब्याची कुटुंबाची परिस्थिती ही जाल्या काय आमकां खबर पासून ना. वेन वी वर टुगेदर, वेन वी हॅव गिवन टायम टू वन अनदर, आमी वेळ आमच्याच कुटुंबाच्या वांगड्यांक दिला म्हूण रिकॉर्डूय ना, उगडासय करपाक जायना. इव्हेंट मेळोच ना. सोदले आतां, फास्ट ब्रावजींग केलां, पूण ब्रावज करून कांयच मेळोंक ना. कित्याक? फॅमिलीचो टायम ना बराबर. घडये जायत, मातशें तुमचेरूच नदर मारून पळयात. आयज कुटुंबाचो दीस आमी मनयता आसतना आयज जो कुटुंब आमच्या मुखार आसा तो कुटुंब खंयचो? आयज कोणाचें फेस्त करता आमी? होली फॅमिली, पवित्र कुटुंबाचें. पवित्र कुटुंब. कुटुंब म्हणटा तेन्ना कोण आसता? कुटुंबान कोण कोण आसता? एक बापूय, एक माय. पयली माय. ओके, माय आसता, पाय आसता, आनी भुरगीं म्हळ्यार बेश्टी भुरगीं म्हणटाय, आयडेंटिटी ना तांकां. चेडो चेडू, पूत धूव. कुटुंब, आख्खें कुटुंब जाता मागीर. माय, पाय, पूत, धूव जाता कंप्लीट न्हू. आयज आमी परब करता ती पवित्र कुटुंबाची. कोण कोण आहा तितून? पाय, बागेवन जुजे. माय, आंकवार मारी. आनी पूत, जेजू. धूव, धूव ना, फकत पाय, माय आनी एक पूत आहा. इनकम्प्लीट अशी जावना बाय. सगळीं चेडवां म्हणटली फॅमिली इनकम्प्लीट जावना. तुमी कांय ना थिंगा, चेडवां ना, धुवो नात, पूत आहा. पळोवपाक इनकम्प्लीट दिसता. एंड स्टील दीस इज द होली फॅमिली. पवित्र कुटुंब म्हणजे जाहीर केलां तें हेंच कुटुंब.
दुबाविरेत जेजू जो आहा तो चेडोय बीन आनी चेडवांकूय बीन पूत आनी धूव तोच. हे पवित्र कुटुंब कित्याक काय कंप्लीट आहा म्हणून जाल्यार कंप्लीट ना, इनकम्प्लीट आहा अशें दिसता. कुटुंब म्हणटा तेन्ना ह्या कुटुंबाक तेंचें कुटुंब आहा जाल्यार तेंच्या कुटुंबांच्यान पळोवपाक जाता. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता एक कुटुंब कसो, जुदेव कशी तांची परंपरा आसली. वर्साच्या वर्साक पिलग्रिमेज आहा आनी ते पिलग्रिमेजीक वर्साच्या वर्साक ती वयतालीं चुकय नासतना. सगल्यो फामिली वयताल्यो एज फॅमिलीज. मिसाचे सुरवातेक आमकां लिजन ऑफ मॅरीच्या प्रेजिडेंटान उगडास केला, सगलीं कुटुंबां कशीं बसात म्हण, सीट विथ युअर फॅमिली. आनी तुमी बरी फामिली बराबर बसल्यात तुमच्या. थोड्यांची फामिली येवंक ना, थोडीं एकलीं येयल्यांत सिंगल, ती सिंगल बसून आसात. फामिली बराबर येयल्यांत ती फामिली बराबर बसून आसात. थोड्यांक खबर ना आयज फॅमिली डे म्हणल्यार आयज पवित्र कुटुंबाचो दीस म्हूण थोड्यांक खबर पासून ना. कित्याक रातीची फुंगसावां आनी ह्या दिसाची क्रिस्मसाची फुंगसावां तितून आमी मिसळ जावन गोडे घुस्पोन गेल्लीं आहा. फॅमिली फंक्शन टुगेदर. आयज मिसाचे बेटेक गोडे एक हो प्रश्न हांवें चाललेलो सुरवातेक, रिमेंबर तुमची 5 लास्ट 5. आयज आमी पवित्र कुटुंबाचे परबे दिसा फामील कशी मिसाक वचून बसलोलीं बराबर. एक इव्हेंट जावपाचो तुमचो आयज. यू मिस द चान्स. स्पेशली जी कोण आयज आपल्या कुटुंबा बराबर येवंक ना. जरी गेल्ल्या आयताराक पादविकारान उगडास केल्लो, फुडल्या आयताराक कुटुंबाचो दीस. होली फॅमिली, तुमी फॅमिली अशी येयात, मिसाक बराबर बसात. ना, विसरलेलीं आहात, ते मतीन ना. म्हणटच हे कुटुंब बराबर वयतालें. आतां आमी कुटुंबां कशीं गेल्यात. ओल्ड गोवा रेलिकेची दाखोवण जाता सान फ्रांसीस शावेराची, वर्सावडीचे प्लस 10 वर्सांचे एक बराबर गेल्यात. थोडीं जाणां आपल्या जाणट्यांक वो जी कोण डिफरंटली एबल्ड वो डिजेबल्ड आहात तेंचे बराबर त्या मोटरान बसून गेल्यात. बगीज बरीशी सर्वीस आहा आमकां ओल्ड गोवा, तेंचे बराबर बरी आहा ती बसून गेल्यात. बट एज वन फॅमिली. हांव नाका तुमी आतां इव्हेंट उगडास कर म्हणटा तेन्ना कोणें हो इव्हेंट चिंतला जाल्यार की तुमी ओल्ड गोवा गेल्लीं आनी त्या बगीजाचेर बसून च्यू करून बरी भितर गेल्लीं आनी भायर आयल्लीं. जीं कोण बरीं नात तांचे बराबर वचपाक, बेगीन वचपाक, बेगीन भायर सरपाक तुमकां चान्स मेळ्ळा बिकॉज ऑफ द डिजेबल्ड पीपल ऑर ओल्ड पीपल इन युअर फॅमिली. जाल्यार ही फामील जेन्ना गेल्ली तेन्ना तांचे मदें एक परंपरा वो एक सुवय. फामील म्हणटा तेन्ना फकत जुजे, मारिया आनी जेजू न्हू, तांची एक्सटेंडेड फॅमिली आहा ती बीन. आनी देखूनच ती परतून येता आसतना वो ते वडीन वयता आसतना, जशें आमी आतां उम्यांक बऱ्यो 2 वडी करून वयतात, घुंवन 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 व्हिडियो पळोवन आनी मागीर ते भायर पोस्टर घातलेले आहा ते पळोवन वयता, ते भाशेन ही पिलग्रिमेज. आनी तातूंत सगळे दादले एक वाटेन, बायलो आहा त्यो दुसरे वाटेन. भुरगीं आहा तांकां हुंच्यानूय वचोंक मेळटा. दादल्यां बराबर वच नाजाल्यार बायलां बराबर वच. आतां आमी ते भाशेन करून आतां सगळीं बराबर वयतात. पण जेजूच्या काळार ही तांचे मदें सुवय. तर असल्या संदर्भान तांची फामिलूय बीन आसा, दुसरीं ओळखीचीं, घरचीं, कजन्स. आनी पवित्र पुस्तकान आमकां तांची खबर मेळटा. जेजूक जेन्ना ती मेळूंक वेतात तेन्ना जेजूची आवय आनी ताची भाव भयण, जेजू तुका मेळूंक तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण येयल्यान भायर. आनी जायत्या जाणांनी हो प्रश्न केला, अरे जेजूक भाव भयण आहा म्हणटच आंकवार मारिया इज नो मो आंकवार. ती आंकवार न्हू, ताका आनीक आहा भाव भयण. जाल्यार तांचे चाली प्रमाणे ही भाव भयण म्हणटा ती मावशी भाव, कजन हे सगळे आहात ते. हे परबेक बराबर गेल्लीं ती सगळीं. तांकां इव्हेंट उगडास कर म्हणल्यार हो शुवर कोत्तलीं आसलीं ती. आनी थिंगा गेला तेन्ना ह्या इव्हेंटाक जेजू पूत हो भुरगो सोयऱ्यां बराबर आसतलो, कोणा बराबर तर आसतलो हें चिंतून ती चलत 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 गेल्यान. आनी बरे भाशेन सांगलां आमकां एक दिसाची वाट. एक दीस चलोन वचत जाल्यार खंय पावतलीं. आमी ओल्ड गोवा पावता आसलेलीं चलोन गेल्लीं जाल्यार राती भायर सरत 12 वरांचेर जाल्यार 6 वरांचेर आमी पावतात. आमी वचोंक ना ही पावटी, आमची फिरगोज वचोंक ना चलून.
पूण ही चलोन गेल्या उपरांत, आनी तुमी जरी तर हेज्या पयलीं गेल्यात चलोन वो सांकवाळ तरी चलून गेल्यात सकाळीं उठून, कांसेरी कितें ती खबर आहा. आनी थिंगा पावल्या उपरांत तांकां कळोन येयलें, अरे भुरगो ना, जेजू ना. यात्रा एक दिसाची चलोन येयल्यान. वयता आसतना बरी सगलीं बाराबर गेल्यान, खबर मारीत गेल्ल्या आसतलीं. तुमकां खबर आहा टेस्ट कोर म्हळ्यार पासून जायतीं जाण टेस्ट करना, हे भशेन चलता आसतना खबरो मारीत वयता. तीं बीन घोडे खबरो मारीत गेल्लीं, ना जाल्यार घोडे तीं गितां गायत गेल्लीं, साम्स जीं आसात स्तोत्रां तीं गायतालीं. आनी थिंगा पावल्या उपरांत जेजू ना. जेजू ना म्हूण जेन्ना कळ्ळें तेन्ना कळ्ळें अदृश्ट आयलां. 12 वर्सांचो भुरगो ना. जुजे मारिया बाराबर येयलीं आतां, भुरगो ना. सोयऱ्यां मदें आनी वळखीच्या मदें सोदलो, जेजू ना. मागीर कितें केलें? मागीर कितें केलें तें एकदम गरजेचें. कितें केलें? जेजू ना. पोत्तून गेलीं. एक दिसाची वाट चलोन गेल्या उपरांत आमी ओद्दे रातीकूच जरी तर चल्लीं आनी ओल्ड गोवा पावलीं, आनी तेन्ना कळ्ळें आशेर उरला घरा कडेन हाडपाक वचपाक जाय. धांवन वयतलीं पोत्तून. आतां म्हण तूं फोन करून चयतलीं, खूंय आहा रे बाबा? आमी वचय मेजा पोंदा लिपलो आहा बिरांतीन, तो घोडे सांगतलो. बट त्या वक्तार मारिया आनी जुजे आपल्या भुरग्याक सोदूंक परतून येता. आनी परतून येता आसतना होबरो मारपाक वाटेर कोण ना. वयता आसतना आहलीं होबरो मारपाक, सोयरीं घरचीं सगलीं आहा वयता आसतना. पूण आतां परतून येता आसतना कोण ना बराबर. दोगूच जाण धांवन धांवन आयलीं, पूत खूंय आहा, पूत खूंय आहा. आनी पूत मेळ्ळ्या उपरांत जी खोशी तांच्या काळजान जाली ती तुमच्यान भोगूं येता. भोव करून आवय बापूय जीं आसात तेंच्यान भोगूं येता. पूण जीं कितें उतरां मारिया जेजू लागीं उलयलीं तीं आमकां सगल्यांक सोद दिसता जाल्यार पळोवया. पयले सुवातेर मारयेन प्रश्न केलो भुरग्याक, 12 वर्सांच्या भुरग्याक, कित्याक म्हण तुवें आमकां अशें केलें? कित्याक म्हण तूं हे भशेन फाटीं रावलो सांगना आसतना, कळय नासतना? पळे, तुजो बापूय आनी हांव खोंती उस्के काडून तुका सोदूंक भोंवल्या. ही उतरां सारकीं तकलेन वचूं दी तुमच्या. पळे, तुजो बापूय आनी हांव खोंती उस्के काडून तुका सोदूंक भोंवल्या. भुरगीं आयका हें उतर, बरें उतर. तुजो बापूय आनी हांव खोंती उस्के काडून तुका सोदूंक भोंवल्या. आवय बापाय न्हू, खोंती उस्के येता भुरग्यां पासत केन्नाय तुमकां येयल्यात? दुबाव वेरेत. भुरग्याक कितें जाली, एक शींक मारल्यार पासून थंडी जाल्या म्हूण बोवाळ मारतात. मातशें पडलें जाल्यार बुबू जाला म्हूण आवय संवसार वयर काडलो. आनी भोव करून जरी तर एकलोच भुरगो, एकलीच धूव, एकलोच पूत 10 वर्सांनी जल्मला, 15 वर्सांनी जल्मला, मिलाग्र करून वो आंगवण करून जल्मला जाल्यार आनीक चड खोंती उस्के जाता. इस्कॉलांतलो भायर सरला, आतां व्हडलो जालो आनी मातशें खंय गेल्लो, पिकनिकेक गेल्लो, 100 पावटी फोन पिकनिकेक आसतना, वो 100 पावटी फोन आनी खंय टुराक गेल्लो आसतना खबर घेवपाक. खोंती उस्के काडून आवय बापूय आपल्या भुरग्यांची जतनाय घेतात. बाबडीनो, जायते पावटी भुरग्यांक दिसता सगलो ट्रबल असो खंय वचों पासून दिनाय सुसेग. पूण खोंती उस्के जे जेजू सोदूंक मारयेन आनी जुजेन काडले ते आमच्यान समजूंक जाता. बाबडीनो, आयज आमचे फामिलीचें, कुटुंबाचें कितें? आयज आमी खंय आसा? आयच्या पयल्या वाचपान सिराकाचें पुस्तक हो बरोसो एडवायस दिता, भोव करून भुरग्यांक. आनी भुरग्यांक हो एडवायस कसलो? आपल्या आवय बापाय सोवें. आवयचो मोग कोत्ता, आवयक बरे भाशेन जो लेखता ताका भासावणी आसा खुशालकायेची. जो कोण आपल्या बापायक मान दिता ताच्या उतरां प्रमाणें चलता आनी ताचे जाणटे पिरायेर ताची निगा घेता ताकाय बीन भासावणी आसा. आनी ह्यो सगल्यो भासावण्यो ज्यो सिराकाच्या पुस्तकान आमकां मेळ्ळ्यात तातूंतली एक व्हडली भासावणी, हें तूं करीत जाल्यार, तुज्या आवय बापायक रेस्पेत मान दीत जाल्यार
तांची निगा घेयत जाल्यार बो करून तांच्या जाणटेपणार तांची तुवें सेवा करीत जाल्यार तुका लांब आंवक मेळटली. लॉंग लायफ. लॉंग लायफ म्हणल्यार कितली? हाव लॉंग इज लॉंग लायफ? कितले वर्सां अशीं जावपाक जाय? 80 अशीं जाल्यार लॉंग अशीं. ओके, म्हजो डॅडी आतां 85, लॉंग लायफ. हांव 48 जाला. लॉंग लायफ म्हजी जाली आनी उरल्या. ओके, 50 तरी जावपाक जाय. बाबा आशर तुगे एज कितली सांग? तूं लजनाका सोयरी कोन्ना तुका. एज कितली, कितू वर्सां तुका? 11. सो जेजू येद्दा पासून जालो ना तो आजून. 11. आनीक जिवपाक जाय तुका? यू वॉन्ट मोर इयर्स काय पुरो 11? ओके, आनी जायी. लॉंग लायफ. लॉंग लायफ म्हणल्यार कितें आमकां? वॉट इज लॉंग लायफ? लॉंग लायफ म्हणल्यार जो म्हजो डॅडी 85 इयर्स आहा, दॅट इज नॉट लॉंग लायफ. हांव 48 जालां, दॅट इज नॉट लॉंग लायफ. ऑर आशर फकत 11 वर्सांचो आहा, दॅट इज नॉट शॉर्ट लायफ. लॉंग लायफ पवित्र पुस्तक आमकां जे शिकयता धादोसकायेचें जिवीत. धादोशी. 11 वर्सांचेर हांव धादोशी, कांयच उणें ना. 48 वर्सांचेर हांव धादोशी. जें कितें हांवें केलां, जें कितें हांव उलयलां आनी जो वावर हांव करतां तातूंत हांव धादोशी आहा. आनीक टेन्शन ना. 85 वर्सां जालीं आनी आजून पासून जरी तर म्हणटा हें करपा जाय आसलेलें, तें करपा जाय आसलेलें, घर बांदपा जाय आसलेलें, तें बांदपा जाय आसलेलें. तो शेजारी आहा तेणें म्हगेलें चोरून वयलां, ताका जाग्यार घालपाक जाय आसलो. लॉंग लायफ ना. आनी आयच्या काळार आमकां आमचो वावर बरो आसा, सॅलरी बरी आहा. थोड्यांनी आपली सॅलरी करून भायर काम करून व्हडलीं घरां बांदलीं हिंगासर. भितर सुसेग ना. सगलें आहा. एक कार घेतल्या उपरांत दुसरी कार घेतल्या. एक गॅरेजीन आहा आनी दुसऱ्याचें इंजीन काडून दवरलेलें आहा पिड्ड्यार जायना जावपाक. सुसेग ना. धादोसकाय ना. भितरल्यान सान सदां कितें ना जाल्यार कितें आहा. लॉंग लायफ ना. पवित्र पुस्तक आमकां जी लॉंग लायफ म्हणटा ती भावा भयणीनो ही धादोस. घडी व्हडली गाडी ना, फकत एक सायकल आहा धादूस. ती सायकल घेवन हांव मिसाक वयतलो, पावतलो मिसाक वा आनी खंय. ओ एक बायक आहा धाकटीशी आदली, न्यू घेवपाक सोदता, मेळोच ना, जायना, पयशे पावना. पूण ती एक बायक घेवन खंय वचपाचो आहा, थिंगा वचोन येता बरे भाशेन धादोशी. बायल भुरग्यांक तेजेरूच डबल सीट ट्रिपल सीट वता, पूण धादोशी आहा. आनीक आशा ना. हेका म्हणटा लॉंग लायफ. जाल्यार आयज जोण एकल्यान आमी पळोवपाक जाता. आमकां लॉंग लायफ मेळ्ळ्या. आयज पासून जिवितांत तुका लॉंग लायफ मेळ्ळ्या. आजून पासून मेळूंक ना जाल्यार पयल्या वाचपान वच. खंय तरी तुज्या आवयक बापायक तुवें रेस्पेत मान दिवंक ना. खंय तरी तुवें तेंचो मोग करूंक ना, तांची सेवा करूंक ना. आवय बापायक किकोत केल्यात त्या भुरग्यांक ही लॉंग लायफ मेळची ना. कितले पयशे जोड, कितली व्हडली सर्वीस आसूं, जावचें ना. देखूनच पयल्या वाचपान सांगला ते भाशेन तुज्या आवयक बापायक मान दी. तुज्या आवय बापायची सेवा कर. बो करून जेन्ना तुजो बापूय वो आवय जाणटी जातात तेन्ना. जायत्यांगेर आमगे जाणटीं आहात आनी जायतीं जाणां आमी तांची बरीशी सेवा करता. पूण ती सेवा केल्या उपरांत जायते फावटी शेजाऱ्यांकूय सांगता, शी कोत तें सुमरान रे बापूय, पयलीं बरो आसलेलो, आतां तें उगडा सुन्ना, हूंय हूंय उठोन वयता. देर बंद करून दवरपाक पडटा. सगलो तेजे बोल्ले बसोवं पडटा. हूंय वसों मेळना. कंप्लेन्स वी सर्व. आमची जाणटीं आहा तांकां आमी सर्व कोत्ता, पूण कंप्लेन्स आहा आयज. माय ती एक आतां सोय रांदणार ना, ती पयलीं बरी रांदताली आनी ती रांदता ती आतां ती आमी कितेंय करून दिल्लें जाल्यार तोंडान घाल्यार थू करून भायर उडयता. ओकमान जाता, ओकमान. माय जेवण जें दिता ती थू करून भायर उडयता. ती बरी रांदताली, मे बी ते एक बरें लागना आतां दुसऱ्यांचें जेवण, स्वतायता सारकी. नाका जाल्लें आहा. असल्या बोर्डान थोडीं जाणां कोण बशी मारता मायेचेर पांयचेर, कोण घडी केन्ना बडी मारता, कोण थोडे चिमटे काडटा. सेवा केल्या पूण कशे भाशेन.
ही सेवा जी आमी आमच्या आवय बापायची जाणटेपणार सिराकाचें पुस्तक आमकां सांगता तें कोत्ता आसतना जरी तर काळजान तावन ती करिना, मोगान करिना, भाव भयणीनो, ही तुमची सेवा फुकट गेली, आशिर्वाद मेळोंक ना ते सेवेंतल्यान. पूण जी सेवा तुवें तुज्या आवयची बापायची मोगान केल्या, जाणा जावन, जशें सिराकाच्या पुस्तकान सांगलां, तो आतां जाणटो जाला, आतां तेजे सोयरानार ना, आतां तेज्यान पयले भाशेन चिंतूंक जायना, समजून घे तेका. आनी हे आमकां आयच्या दुसऱ्या वाचपान बागेवन पावलू कॉलस्कारांक चीट बरोवन सांगता. हे जेजूचे गूण जे आहा ते आमच्या कुटुंबान भितर सरपाक जाय. कसले गूण ते हांव जाणा तुमी आयकलां म्हूण आयचें दुसरें वाचप, पूण फकत एक गूण पोत्तून वाचता. कसले गूण ते कॉलस्कारांक सांगल्यात ते. तुमी देवाची विचून काडलेली पवित्र केल्ली आनी भोव मोगाची पर्जा देखून तुमी दोयाळ मोवाळ काळजाची तुमच्या कुटुंबान बोली, खालती, दुलोब आनी सोंसणीक जायात. जाता आमी आमच्या कुटुंबान दुसऱ्यांचेर घराणें करूंक निमीत आसल्यार, हें निमीत सगल्यांक मेळटा आमकां आमच्या कुटुंबान. कोणाचेर घालपाचें तें सारकें ना, थिंगा एक ओणोट मेळ्ळी जाल्यार कोणाचेर घालपाचें, भुरगीं कोत्तात तें, आतां भुरग्यांचेर घाल, काबार कर. वा आनी कितें सारकें ना, एकामेकाचेर घाल. घोव आहा तो बायलेचेर घालता, बायल आहा ती घोवाचेर घालता, आनी घोव बायलांक काडटा आनी भुरग्यांचेर लोडटा. ना जाल्यार कजनाचेर, मावशी भाव आनी बापूल भाव, बापूल भयण, ना जाल्यार आनी कोणाची उनी जाव, ती सगळीं रिलेशनां तांकां बोटां दाखोवपाक लागता. सासूमाय आनी सून जाल्यार फेवरेट एकामेकाचेर घालपाक. एकामेकाचेर घराणें घालूंक निमीत आसल्यार तुमी एकामेकाक सोंसूंक जाय. बागेवन पावलू कॉलस्कारांक चीट बरोवन आमच्या कुटुंबांक सांगता, एकामेकाक सोंसूंक जाय. सोंसता आमी, जाता सोंसपाक एकामेकाक. भोव करून चुकी कोत्ता तेन्ना, दुसरो चूक कोत्ता, असोक्त जाला, जाणटो जाला, सोंसूंक तयार आहा तुमी, सोंसतात. आनी कितें उरलां काबार जावंक ना. आनी भोगसूंक जाय. भोव करून घरचीं आहा तीं करून घराच्या कुडक्याक, जमनीच्या कुडक्याक लागून झगडीं केस्तांवां जाल्लीं आहा. वो कितें तरी म्हणलेलें, म्हाका एश म्हणलें, म्हाका तेश म्हणलें, राग घेवन आहा आजून, बोगसणें दिलां एकामेकाक, भोगसूंक तयार आहा एकामेकाक. कुटुंब चलता. सोम्यान तुमकां भोगशिल्ली तेच परी तुमी एकामेकाक सोंसूंक जाय आनी भोगसूंक जाय. पूण ह्या सगळ्या वस्तू परस तुमचे मदें मोग आसूं, कित्याक तो सोपुरनायेची गांठ. क्रिस्ताची कूड आमी जावपाक आमकां हो मोग गरजेचो, ही समजणी गरजेची, एकामेकाक सोंसूंक आमच्या कुटुंबान भोव गरजेचें. आयज आमच्या कुटुंबाची सोंसणीकाय उणी जाल्या. वी डोंट वॉन्ट टू टॉलरेट इच अदर. आनीक जायना, रोखडी म्हणटात जायना. आतांच काजार जाल्यात रोखडीच म्हणटा आनीक जायना सोंसपाक. लग्न म्हणण्याचें पत्र कोर सायन, डिवोर्स सोंसूंक जायना. आनी जायते फावटी आमची आवय बापूय आनी भाव भयणां तीं बीन एडवायस तोच दिता, गो सोड आनी यो गो, कित्याक सोंसूंक जायना न्हू, कितें सोंसता थिंगा, सोड आनी यो. एकामेकाक सोंसूंक जाय, एकामेकाक भोगसूंक जाय. हीं उतरां फकत पवित्र पुस्तकान उरलीं. आनी सोंपयता आसतना भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानान जें आमी आयकलां, घोव आनी बायल कुटुंब घडटात. जुजे आनी मारिया आनी तेंगेर भुरगो काय बरो 12 वर्सांचो सांडलो. आनी जशें तुमकां सांगलां, घोव आहा ते एक दादले आहा ते एके वाटेन, बायलो आहा त्यो दुसरे वाटेन वेताल्यो. भुरग्याच्यान खंयी वसोंक जातालें. हांव चिंत्तालों, जरी तर हांव घोव आसलो आनी म्हजी बायल आसली आनी म्हजो भुरगो सांडलेलो आनी एक दिसा उपरांत म्हाका जरी तर मेळ्ळलो जाल्यार हांव कितें करपाचो काय? घोव आहा ते तुमी कितें करपाचें? बायलो आहा ते तुमी कितें करपाच्यो? हांवें चिंतलें हांव हे भाशेन कोत्तलो आहलो, बायलेक इचारतलो आहलो, कितें गो खबर मारीत वचपाक जातालें, चेड्या कॅर घेवपा जायना? केसो बायल तूं, केसो माय तूं, भुरग्याची निगा घेवपाक जायना? हेस्ताकू वचोंक जाय? फकत पसां कितले दुडू जाले तेच मागपा जाता मुकोडे मार्केटींग करपाकू? भुरग्याचें कॅर घेवपाक जायना? म्हाका दिसता हांव म्हणटा आहलो बायलेक म्हजे. मागीर बायलेचेय वाटेन चिंतलें, बायल कितें म्हणटली आहली? सारको इरिस्पॉन्सिबल बापूय, फकत तो गडगडो खेळपा जाय आहलो तुका?
वयता थिंगा चलोन चेड खूंय आतां चोवपाक जायना आसलें आनी थिंगा लडूस सायडी सरोन सिगरेट मारपाक जाय आसली. चेड्याचें केअर घेवपाचें फकत बायलेचें कामू, दादल्याचें काम न्हू. बापायक भुरगो लागना, फकत आवयक लागता. मागीर बायल म्हाका सोलून काडपाची भाशेन. आनी मागीर आमची केस्तांवां आनी मागीर खबर ना कितें तें. तुमी पळयात तुमच्या जिवितांनी भाशेन जाता जाल्यार केस्तांवां ल्हानशा वस्तूंक लागून. पूण जुजे आनी मारिया ती कारणां निमित्तां आसलीं तरूय पूण ती झगडूंक ना. पूण दोगूय जाणांनी एक काम केलें, आसली तशी एक दिसाची वाट चलोन गेल्या उपरांत दोगूय जाण परतून आयलीं. खोती उस्के काडून आपल्या भुरग्या पासप. जाल्यार आयज आमच्या कुटुंबाचेर भाव भयणीनो नदर मारुया आनी आमच्या कुटुंब मुखार व्हरूंक आमकां आडकोडी आहा जाल्यार इदेक घेवया. आमकां जुसे मारिया ही आवय बापूय घोव बायलां आमकां देख जावं दी सगल्या काजाऱ्यांक. आमकां जेजू एक नमुनो जावं दी सगल्या भुरग्यांक. केली तेणें फाटीं रावलो, रावपाचो प्लॅन आसलो देवाचो. पूण जेन्ना ताका प्रश्न केलो तेन्ना जेजून सांगलें हांव म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमकां खबर नासली. पूण हीं उतरां म्हणल्या उपरांत तो तांचे बराबर गेलो आनी तांकां खालतो रावलो. नाजारेतान तांचे बराबर पिरायेन, जाणवायेन आनी देवाच्या मोगान मनशां मुखार आनी देवा मुखार वाडलो. तर आयज आमच्या भुरग्यांची वाड हे भाशेन जावपाक ही आमची भरवशाची यात्रा. वी आर द पिलग्रिम्स ऑफ होप. आतां आमी ह्या जुबिली इयरान भितर सरता तेन्ना वी आर द पिलग्रिम्स ऑफ होप म्हणटा तें हेंच. आमच्या कुटुंबांनी कितें वयर सकयल जाल्लें आसा, आयज आमचे कुटुंब घडघडलेले आसात जाल्यार परतून सारकें करया. आमच्यान करपाक जाता. आमच्या कुटुंबांनी जरी तर कोण सांडलेलो आसा ताका परतून हाडया. हेंच करूंक ही कृपा आमकां दी म्हूण हे भेटेन मागुया.